फाटल्या दिसांनी जी परिस्थिती कदंबाची जाली ती आता हळूहळू सारखी येता कितें एक्झॅक्टली आसा जाता जाता सुरू आमी आतां कितें जाल्यार थोड्यो बसी आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस येयल्या ताका थोडे प्रॉब्लेम सॉल्व जायत आसा सो आनी आमकां 100 बसी आमच्यो आमी बांदपा दिल्या ते आमी आतां हांवें काल फोन केल्लो पयर सातर्डे ते हैदराबाद त्यो बसी आमचो बेगीन मातशें बांदून दिवपा खातीर सो तेगेले आमी एक इन्स्पेक्शन दवरला आमी एक बस तेंची रेडी आहा ते आमी हैदराबाद वचून इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर ती तांकां फुडें आमी ते आमगे ते एक्सपर्ट आहा ते वचोन ह्या 2 दिसां वचून पळयतले थिंगा सो सद्याक बसी कितल्यो येयल्या तुमकां सद्या आमकां 50 सगल्यो इलेक्ट्रीक बसी आतां येयल्या येता म्हणजे घातल्या सगल्यो त्या रुटाचेर फाटल्यासान येयल्ले त्यो आतां आनी कितल्यो येवपाच्यो 100 आमकां येवपाच्यो आहा 100 टोटल 150 बशी आसतल्यो 100 म्हणजे त्यो आतां आमी बांदपा दिल्या हैदराबाद सो तेगेले आतां इन्स्पेक्शन आसा आमचें आमगे एक्सपर्ट्स आहा ते फाल्यां परवां वयतले चोवपाक मागीर तेज्या उपरांत आमी वचून चोयतले आनीक इशू म्हणटा पळय तो उलयतात जेन्ना आमी बसीचे उलयता रस्ते सारके आसपाक जाय आनी जेन्ना आमी मारगांव टू पणजे पळयत जाल्यार जुवारी ब्रीज उलयता परिस्थिती सामकी गंभीर दिसता तेंची सो गव्हर्मेंटान तुमकां दिसना जेन्ना आमी बसी जे पळयता जाल्यार रस्ते ब्रिजीस हे सारके आसपाक जाय ते मेंटेनन्स बा ते तो प्रोसेस चालूच आसता तो म्हणजे रोड आसा ते पावस जालो काय तेका ते डॅमेज जाता ते रिपेरिंग चालूच आसता इवन म्हाजे कॉस्टेनी सुद्दां आमी फाटल्या दिसांनी 6 म्हयन्या भितर रोड केल्लो रस्ते सारके आसपाक जाय आनी जेन्ना आमी मारगांव टू पणजे पळयत जाल्यार जुवारी ब्रीज उलयता परिस्थिती सामकी गंभीर दिसता तेंची सो गव्हर्मेंटान तुमकां दिसना जेन्ना आमी बसी जे पळयता जाल्यार रस्ते ब्रिजीस हे सारके आसपाक जाय ते मेंटेनन्स बा ते तो प्रोसेस चालूच आसता तो म्हणजे रोड आसा ते पावस जालो काय तेका ते डॅमेज जाता ते रिपेरिंग चालूच आसता इवन म्हाजे कॉस्टेनी सुद्दां आमी फाटल्या दिसांनी 6 म्हयन्या भितर रोड केल्लो सो आतां कितें जाता सेवरेज कनेक्शन दिता तेन्ना तोडफोड जाता परतून रोड हे चालू प्रोसेस तो रोड म्हणटा तेजो खड्डे पडटा रिपेर करप हें चालूच आसता सो जुवारीकूय ब्रिजाकूय खड्डे पडटा चालू प्रोसेस तो जुवारीचेर म्हाका काय तितलें खबर ना पूण ते पूण तुमी सदां वयता आसतना तेजी परिस्थिती खबर ना तुमकां जुवारीचेर पळय कितें जालां ते चालू आसतलें काम चालू आसतलें कित्याक न्हू ते मेन रोड तो रिपेर जावपाकूच जाय काय डिले जालो आसतलो ओके तुमच्या आनी एक तुम्ही म्हणलेले सगळे बस स्टँडाचे इन्स्पेक्शन करता म्हणून जाले सगळे सो हांव 2-3 कडेन इन्स्पेक्शन केलें आमी सो काय चालू आमच्या इंजिनियराक घेवन हांव वयता इवन म्हाका आतां 2-3 मार्शल मागीर एक फोंडा बी म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक फोंडा आमचे ते कंडिशन मातशें बरें ना बस स्टँडाचें सो ते चालू आसा तेजें काम थोड्या दिसांनी सुरू जातलें काम सो 2-3 पयल्या हय परिस्थिती बरी आसा ना परिस्थिती खंय तरी रिपेरिंग बी आहात कामां जावपाची आहा पण वाळपय आनी होंडा आहा पळय तेजेर लक्ष घातलें म्हणजे दोनी आउट आहा तेतून बसीच वचना पळोवचें पडटलें कित्याक हांव ते पावना अजून वाळपय होंडा एक्चुली थोडे कडेन कितें आसा इवन मार्शिलान सुद्दां हांव पयर गेल्लो बस स्टँड अशें सायडीक पडटा लोक चडशे वचना ते वचपा खातीर कितें तरी आमी करपा जाय आनी एक इशू म्हणटा पळय आमी सजमता की रिसंटली यू हॅव टेकन ओवर एज KTC चेअरमॅन बट फाटलो चेअरमॅनूय आशिल्लो तेज्या पयला वाय इट इज एवरी नाव एंड देन न्यू चेअरमॅन कोण येता पळय ताका पळोवचें पडटा सगळें वाय पयलींचें सारकें आसलें जाल्यार तुमकां इतली गरज नाशिल्ली कितें आसलें हें कॉर्पोरेशन न्ही सगळ्यां व्हडलें कॉर्पोरेशन जवळ जवळ 2000 तितून स्टाफ आहा आमचे आमदाराक टायम मेळना कोण येता पळय सुमार बशी आहा तितून सगळ्यांचे हें कितें आसता आनी ऑल ओव्हर गोवाच्या रुटाचेर बशी चलता आमच्यो सो ते खंय तरी एक तेजें सारकें सिस्टम जावपा जाय ते जावपा जाय ते कितें आतां आमी आतांच घेतला हळू करपा जाय ते सगळें सिस्टम म्हणल्यार कितें आतां थोडे कडेन आमचे ड्रायव्हर बी कमी आसा जावं थोडे कडेन आमचे बसी आहा न्ही त्यो पोरणी आसात नव्यो बसी आमी डिझल घेवना अजून सो ते नवे घेवपा जाय सरकारा कडेन प्रपोजल घालपा जाय तुमचे इलेक्ट्रीक बशी आहा ते फाटल्या दिसांनी बंद पडीत आशिल्ले सो ना एकूच बस पडलेली बंद ती कितें जालें मोटराचो आवाज येवपा लागलो ताका म्हणजे तो ड्रायव्हर मातसो कितें जालो फुडें आनी कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणून तेणी बस बंद दवरली मागीर मायनर रिपेर जावन ती सुरू केली ती पूण तुमची टॅक्निकल लायन बरी ना ना ते इलेक्ट्रीक बसीस आहा त्यो आमच्या अंडर ना त्यो तेगेले ती कंपनी ते पळयता आमी फक्त तेजो आमचो कंडक्टर आसता आनी आमी तांकां किलोमिटरा प्रमाणे ते विकत्यो म्हणजे घेतले आमच्यो बसी न्हू त्यो तर ते आमकां एक सेंट्रल गव्हर्मेंटा स्किमी अंडर बसी दिल्या आमकां आणखी एक म्हटलं की फाटल्या दिसांनी गोंयच्या ह्याच्यावरती कर्नाटकात ट्युरिझम प्रमोट केल्लें आनी खुबसो विरोध जाल्लो कर्नाटकाचे ट्युरिझम प्रमोट केल्ले KTCच्या बशी लोगो एड बसीचेर ना तेजेर म्हाका अजून खबर ना पूण ते एडवर्टिजमेंट एजन्सी दिल्ले पळय ते एड करपाक गाडी
अजून कंटिन्यू तीच कंटिन्यू आसा थोडे दीस उरल्या तेंचे ते बसी पिड्ड्यार जावना आतां ते अर्दे काडल्या ते सगळे पेंटींग तेंचे कितें आसा ते वर्साचे कितें कॉन्ट्रॅक्ट आसता मेंटेन कोण करतले खरें तुमी करतले काय ते आतां परत पळोवपा पडटलें आतां म्हणजे हांवें कितें इवन म्हाका ते तंबाखूचे ऍड बी आसपाय ना आनी कितें अशें खुबशे म्हाका दोतोर बी अशें म्हाका जावं साळकार दोतोरान ते म्हटलां त्या प्रमाणे ते तांकां कंडिशन घालून परतून ते तांकां दिवपा जाय पण तुम्ही कर्नाटकाचे प्रमोट करतात गोंयचो ट्युरिझम कित्याक प्रमोट करना ते बसींचे तुमच्या ते तुमच्यो बसी त्यो खरं जावपा जाय ते पळयता सो हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा? पळोवपाक पडटलें रिस्पॉन्सिबल कितें आसता आमी कांय चुका जाल्यार ते आमी फुडलें पळोवप न्ही आमी आतां बरें कितें आहा तें करपा जाय आमकां सर बरें गोवा कितें. गव्हर्नमेंट स्वयंपूर्ण भारत म्हणतात जाल्यार तुमच्या बसी आसात त्यो म्हणटा तुमी हैदराबादच्यान हे करतात SCGL सारख्या कंपनी ना त्यो इलेक्ट्रिकल बसी म्हाका दिसता SCGL इलेक्ट्रिकल बसी सांगा पळोवचे पडटले त्यो करता काय ना कित्याक म्हाज्या पयलीं तो दिला तो प्रपोजल म्हणजे ते टेंडर पयलीं जाला कॉन्ट्रॅक्ट पयलीं जाला हां स्वयंपूर्ण भारत सुरू जावच्या पद्दतीन ना तशें म्हणना पूण त्यो इलेक्ट्रीक बसी म्हाका दिसता हांगा करना आसतले ते कदाचित ते फायंड आवट करचे पडटले सो समज हांगा करता जाल्यार हांगा गोंयकारांक दिवंक जाय आमच्या लोकांक हें मेळटलें न्ही एम्प्लॉयमेंट मेळटलें पण ते रिव्यू करतले तुमी परत ते पळोवपा जाय ना तो सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट जाला आनी ताका ऑलरेडी तूं ऑर्डर दिल्या न्हू आतां इन फ्युचर आतां आमकां आनी 500 बसी आमी इलेक्ट्रीक बसी आमी घेतल्या आमी त्या खातीर आमी तो प्रपोजल आमचो सरकाराक गेला तेजे टेंडर आसता ते कोणी घेवपाक शकता जेन्ना टेंडर ओपन आसता आनी कितली बसींची गरज आहा आनीक आमचे 500 तरी बसी आमी इलेक्ट्रीक बसी जाय 500 जाय हय हय पण 500 बसी हाडपाक तुमकडे रस्तो हा इतले गडे खंय घालतले त्यो हाडून त्यो ज्यो बाकीच्यो बसी आनी आमच्यो त्यो आणि इलेक्ट्रीक त्यो मागीर खंय स्क्रॅपाक विकप त्यो आमचे ऑलरेडी आतां बसी आहा न्हू त्यो 8 इयर्स जाले आमी इतके घेवना आणि आमचे एक बसीन 15 वर्सां लायफ आसता 500 So आमचे गोंयचे कितें जाता ह्यो आमचे ऑलरेडी बसी आमच्यो 8 वर्सांनी तेंचे किलोमिटर जाल्लेले कडेन आसा सो आमी त्योच बसी आतां आमी आमचे कांय उपाय ना म्हणून आमचे चलयता 500 बसीचा एस्टिमेट कितलो जातलो तेची मागीर ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ती सेंट्रल गव्हर्मेंट पूण आतां स्कीम हे- मिनी बसी आहा भितर आनी व्हडल्यो बसी आसा एक फावट तुमच्या कदंबाच्यो बसी विलेजीन दिसना सो 500 बसी ना. सरप्रायझींग दिसलो तुमकां गांवा वाठार अशें आसा की थंय व्हडल्यो बसी वचूं शकना आनी त्या मिनी बसी घेता आमी मिनी बसी घेता आमी सर तुम्ही म्हणता 500 बशी म्हणता पण तुमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणता आमच्याकडे चार्जिंग स्टेशन नाही ना. त्याच्या किती ते चालू आहा न्ही करतले न्ही आमी फक्त मडगांव एकीकडे चार्जिंग पयलीं बसी घेतल्यान मागीर चार्जिंग स्टेशन ना ना ते सगळे ते चालू पहिले आसा. charging station, मागीर बसी जाल्याशिवाय घेतले. बसी कशी घालतले नाल्यार प्रॉब्लेम जातले न्ही जाय सो ह्यो 5 वर्सांनी 500 येतल्यो एका वर्सान ते येतल्यो आतां हांव तुका आतां सांगपाक शकना आमचे कडेन सीएमा कडेन हांवें मिटींग दवरल्या आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घेवन तेजेर आमी डिस्कशन चार्जिंग स्टेशनाचे चालू केले तुमी चार्जिंग स्टेशनाचे आमचे प्रपोजल आहा की ते बाकी कडेन जावपा जाय चार्जिंग आतां सद्या मडगांव एकीकडे आसा पणजे जावपा जाय ते पयलीं जावपाक ते जावपा जाय चार्जिंग स्टेशन कितले सेटअप करता चार्जर तेका सर म्हणजे ते आमच्या आतां कितें थोड्योच बशी आसलेल्यो आनी आमी त्यो कितें केल्ल्यो मडगांवच्या रुटान चड बसी वयताल्यो म्हणून ते आमी मडगांवचो चार्जिंग पॉयंट केलेलो आतां बाकीच्या रुटार जर घालतले